गीत घेवया पेज नंबर 4 A7. Sorbes porato porvo Sodom raboros vordo Sorbes poracimoni Soglio poros ut vorde Nebo chadang ratsuruya Tachamoni ratsuruya Deva chadang ratsuruya Tachamoni ratsuruya आयच्या मिसाच्या बलिदानांत तुमकां सगल्यांक आनी खास करून बागयोंत विन्सेंट दे पॉलचे सगल्या वांगड्यांक जी इंटरनेटाचेर ऑफिशियल बसिलिका बॉर्न जिजस यूट्यूब चॅनलाचेर आनी CCR टीव्हीचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात माये मोगाचो येवकार. आयचो दीस भक्तिवंत फ्रेडरीक ओझानामाचो जल्माचो दीस म्हूण आमी उगडास कोत्तांव. भक्तिवंत फ्रेडरीक ओझामान बागयोंत विन्सेंट दे पॉलची संस्था घडून हाडली. आयचे मीस भक्तिवंत फ्रेडरीक ओझानामाच्या मागण्या वरवीं कोविड व्हायरस पिडेकाल आमच्या गोंय प्रांतांत, आमच्या भारत देशांत आनी आमच्या आख्या संवसारांत जी कोण हे पिडेक लागून दोगदोगतात तांकां पेकोवणी फावो करूंक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळूंक म्हूण भेटयल्या. तर देवान ही कृपा आमकां फावो करूंक म्हूण आयज आमच्या गोंयांत आसलेल्या सगल्या बागीवंत विन्सेंट दे पॉलच्या संस्थेचे वांगडी आयचो दीस मागण्यांत उपवास आनी दोंडवण करून सारतले. हांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजू बरो गवळी आमच्या सांगाता सदांच आसा. तो आमकां राखता, सांबाळटा. ताका आमचो मोग आनी हुस्को आमी चुकता तेन्ना तो आमकां बक्षिता. ह्याच जेजू गवळ्या शेगूण आमी आमच्या जिवितांत आपणावन ताचे सारकें आमचें जिवीत जावंक वावरूंक गरज. तर आयज जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आमचें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें कर म्हूण दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. आयच्या मिसाच्या बलिदानांत ह्याय इंतेसां पासत मागुया. आयज ब्लेसीड भक्तिवंत ओझानामाच्या जिविताचो वो जल्माचो दीस आमी उगडास कोत्ता. ताच्या माना खातीर हे मीस भेटयल्या. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच आमकां मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, सोम्या जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमी ओळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उठोवचें कर
आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू सोमियाच्या शिसांक बेकडावंक आनी मार फार करूंक फुरफुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी ह्या वाटेच्या आपणाक मेळटीत ते पाटलावदारांक दादल्यांक तशें बायलांक धरून जेरुजाल्याक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानाक चिटी दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावतां पावतां औचित्याच्या सर्व भोंवतणी स्वर्गावेलो एक उजवाड परजळ्ळो. तो दमडीर शेंवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बाराबोर प्रवास करताले ते तोटाकून मोने जाले, कित्याक जरी ताणें ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमणी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उकते आसुनूय ताका कांयच दिसना आसलें. ते पासत दामास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत आनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. आनानियास, तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय, हांव आसां सोमिया. सोमियान म्हटलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरांत तारसुसाच्या सावलू म्हटलेल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक आनानियास म्हटलेलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलें. तेन्ना आनानियासान म्हटलें, सोमिया, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजाल्यांत तुज्या भक्तांक ताणें कितले कश्ट दिल्यात त्या विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां आनी तुजें नांव घेतल्यांक धरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिकांची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोमियान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ओन बावार्थ्या तशें राजा मुखार आनी इज्रायलाच्या
परजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विंचून काडलोलें हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत करतलों. तेन्ना आनानियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हटलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूंक. तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलोलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं कवळां कशीं भंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली. आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान गोठाय मेळ्ळी. दामास्कांत शिसा बाराबर थोडे दीस सारले उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जबाब जावं दी. सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणुया, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. सर्वय परजानो, यहावेक नांव वाडात. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. अच्छल मोगाची ताची तीरकुशी. दयाळ आमचो देव, सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक उबी रावया. Sarves Borak, Sarves Borak, Sarves Borak, soy soy. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबे रावता आनी हांव ताचे सोबे रावतां. Sarves Borak, Sarves Borak, Sarves Borak, soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवांवा जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोबें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोबें सासनाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबें रावता आनी हांव ताचे सोबें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांत देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तरी तीं मरून गेलीं. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो.
हें ताणें काफार्नाउमांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू आपल्या मासा रोगताची खबर कोत्ता. आमी तें जाता जाल्यार दिसपटें शेवंक ताचे गोठायेन आनी आमी वाडूंक जिवंक आनी आमचे जिविताचे गोठायेंतल्यान दुसऱ्यांकूय तें वांटूंक गरज. एक म्हत्वाची वस्त म्हणल्यार आमी कदींच पातकान रावन जेजूक शेवचो न्हय. अशें केल्यार आमी जेजूचे कश्ट अदीक जोड कोत्ता. जेजू आमकां आपलें मांस आनी रगत शेवंक उलो कोत्ता. तें शेवून ताच्याच बोळान सांत पावलू भाशेन कसलीच भिरांत आमचे मुखार दवरिनासतना पूण जेजूचे शक्तीन भरून त्याच जेजूक आमी परगोटीक रावंक गरज. आमी जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन जावंक ताच्या गवळीक कार्याचेर नदर घालून आमच्या जिविताचेर नियाळ करून ह्या आमच्या जिवितांत जेजू बऱ्या गवळ्याचो संदेश घेवया. बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक वळखता आनी तांचो मोग कोत्ता. सांडलोले मेंढरू ही वोपार आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या आवेस्वरांत वळ 1 ते 7 वाचूंक मेवता. ह्या वोपारींत जेजू सांडलोले शेळयेची खबर कोत्ता. कितलो हुस्को कितलो मोग त्या गवळ्याचो ते आपले सांडलोले शेळये थंय. असलोच हुस्को आनी मोग जालो जेजूचो. बारान चेपलोले आपले शेळये थंय. कश्ट त्रास सोंसतले आपले शेळये थंय. पिडा दूख एकसूरपण भोगतले आपले शेळये थंय. पातकी आनी वायट जिवीत जियेतले आपले शेळये थंय. असले आपले शेळ्यांचें जिवीत वळखून घेवन जेजू बरो गवळी ओगोच रावलोलो ना. पूण दर एकल्याक ताणें फावो तो मोग आनी हुस्को दाखयलो. आपल्या दोयाळ मोगाल कोरण्या उद्देशी तो बरो गवळी जालो. जेजू परी आमी आमच्या चुकलोल्या सवे समाजीक जाल्यांत काय? जेजू परी दुसऱ्यांचे प्रश्न कश्ट आनी पिडा वळखून घेतल्या काय? जेजू भाशेन आमी दुसऱ्यांचो फावो तो मोग केला काय? तर आयज जेजू भाशेन आमी दुसऱ्या थंय मोग दाखोवंक आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमी फावो ती पावलां मारूंक म्हूण दर एकल्या पासत कृपा आनी बळ मागुया. सोर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 29 C3. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी गलती तुका, आमचे गावडे आमची काळजां हे तुका भेटयता दोनया. तुजे बेटे
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समोर पिल्ले बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत त्या दबाज्यान आमी कोच्ची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली, सासणाच्या जिविताक जल्मलोली, उजवाड्याची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गीची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या गुरसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे
बागिवून दवरून दोता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 58 D21. Jezusi
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां आनी आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूं म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. गीत घेवया. पेज नंबर 166 Q3. आस्रोदी देवा